डिक्लेअर जालें इलेक्शन काय तेज्या तुम्ही कॉन्टेस्ट करते तें योग्य वेळाचेर सांगता डिक्लेअर सगळी तयारी जी आसा म्हणजे बूथ लेवल पासून संघटना घट करपाची सगळी तयारी मांद्रे आनी शिरोड हांगा चालू जाली आतां पर्यंत 70 मिटिंग्यो मांद्रे जाल्यात तरेतरेच्या लेवलचेर. लास्ट टाइम तुम्ही आणि शिवसेना हे आसले हय तर आज ते युती आसले ते आज त्यांनी प्रेस घेतलेले ते आता ते उलोवणें चालू आसा पळोवया कितें हें जाता तें. आतां पर्यंत फाटल्या इलेक्शन पर्यंत आमची युती आशिल्ली नवीन आमची बोलणी चालू आशिल्ली आनी आमकांय कांय कम्युनिकेट जावंक ना त्या संदर्भात. भारतीय जनता पार्टीचे थोडे दुखवलेले पयलीं जे आमदार आसात ते तुमच्या संपर्कान आसा काय? ते आयल्या जाता पण तांकां तिकीट दिली वतली असो येना. आमचें हें आसा आमचो आग्रह असो आसा की नवीन चेहरे आनी कार्यकर्ता म्हूण केडर जो आसा म्हणजे भायल्यान हाडप ना जांकां पार्टीची ध्येय धोरणां मान्य ना खबर ना असल्या लोकांक विनेबल नांवाच्या हाज्या खाली आनी पयशांच्या नांवाचेर तांकां कॅन्डिडेचर दिवपाचो आमी केन्ना प्रयत्न करचे ना असो आमचो प्रयोग आसा. त्यामुळे योग्य कार्यकर्तो निश्ठावंत कार्यकर्तो जो आसा आनी सामान्य लोकांचो तो धनाढ्य आसतलो हो आमचो क्रायटेरिया ना. पयशे भरपूर वाटपाक आसपाक जाय आनी कितें भरपूर पयशे उधळपाक आसपाक जाय लोकोत्सव करपाक आसपाक जाय आनी कितें पर्यटन उत्सव घेवपाक आसपाक जाय नटनट्यो हाडपाक आसपाक जाय अशा प्रकारचे जे आसा ह्या प्रयत्न आमचे आमी ना हे बहिष्कृत प्रयत्न आमच्या दृश्टींतल्यान. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्तो हो हाका उबो रावतलो इलेक्शनाक